पळोवया खबरो विस्तारान। फाटले कांय दीस वाघ हत्या प्रकरण पुराय गोंयांत गाजलें। ह्या प्रकरणाक वेगवेगळें वळण आयलें। मात पयलो मेल्लो वाघ सापडिल्लो ताच्यो नाक्षो खंय गेल्यो हो व्हड प्रस्न निर्माण जाल्लो। त्या वाघाची नाखटां सत्तरींतल्या श्री सातेरी केळबाई देवस्थानांत सापडलीं। देवळाच्या पुजाऱ्यान देवळांत कसल्यो पुडयो आसा म्हूण कळयतकळ तपासणी जाली तेन्ना ती नाखटां थंय सापडलीं। RDXGOA खातीर सत्तरीच्यान निलेश परवार। आज सकाळीच न्यूज मेळिल्ली की पुजारी जो आसा पळय गांवचो देवस्थानाचो देमगो खोत तेणी सांगलें की कितें तरी सस्पिशियस पुडी एक दिसल्या, सो तुमी येवन पळयात म्हणून कितें तरी ते 2 पुडयो आसा म्हटलेले। सो इमिडिएटली आमी रश जाले, हांगासर आयल्या पळयल्या जाल्यार ऑन सस्पिशियस ग्रावंड म्हणजे जे प्रिलिमिनरी जेन्ना बेजीक जे आमी पळयला पळय सॅम्पल्स फ्रॉम दॅट वी कॅन मेक आउट दॅट इट्स लुक्स लायक नेल्स ओनली। मागीर हांवें कॉन्टॅक्ट केले PI जो शिवराम वांयगणकर आसा की आय वॉन्ट डॉग स्क्वॉड जस्ट टू चेक, म्हणजे आनी कोण सस्पिशियस आसा जाल्यार हितून इनवॉल्व जो कोणी हाडून हांगा उडयलो आनी जर मेळटा जाल्यार। सो पणजेच्यान डॉग स्क्वॉड आयला, एट अरावंड 1:30 स्टार्ट केले। स्निफर डॉग्सान पयला चेक केला आनी बट वी कूड नॉट गेट एक्झॅक्ट म्हणजे डिटेल्स जो कोण ऑफेंडर आसा पळय तेच्या मेरेन आमकां म्हणजे तसो ग्रावंड मेळोंक ना। सो देन वी हॅव चॅक्ड सॅम्पल चेक केल्या उपरांत जी नेल्स जी पंचनामा करतना फर्स्ट टायगर जी मिसींग आशिल्ली ती सगळी रिकवर जाल्ली आसा, म्हणजे ती हेतून मिसींग कितें ना, मिसींग कांय ना। सो एवरीथींग इज रिकवर्ड। सस्पिशन कोणाक घेतले तशें आतां चालू जाल्या प्रोसेस, ऑलरेडी कालच्यान स्टार्ट केल्या। सो प्रोसेस आसा चालू आसा।